नमस्कारू विश्व कोंकणी वाहिनींतू तुमकां सगळ्यांक जयश्री पयलो स्वागत. आज आमगेल वाहिनींतू आमगेल सोयर आसाची आमगेल भितरी एक नमन्या आंतरिक परिवर्तन हाडचे आणि सामाजिक सशक्तीकरण तज्ञ डॉक्टर मालती पै एक वरिष्ठ शिक्षण तज्ञ सुकोनो संशोधक आणि 28 वर्ष सुकोनो मुद्रा विज्ञान विपश्यना ध्यान ॲक्युप्रेशर आणि एनर्जी हीलिंग क्षेत्रांतू सेवा दिवन हजार जनांक शारीरिक आराम आणि मानसिक समतोलन आणि आंतरिक शक्ती दित आसाची. आजी महिला सशक्तीकरण महिला संघटने शिक्षक विद्यार्थी आस्पत्रे बँक NGO आणि शैक्षणिक संस्थे अशी मस्त कडेन हांनी ಒಟ್ಟು जावन काम केलेलं आसा. वृत्तींतू शिक्षकी विद्यार्थ्यांतू डबल PhD योगिक सायन्सांतू इंग्लिशांतू आणि हिंदींतू तशीची MA 5 सब्जेक्टांतू MA कन्नड तुळू हिंदी समाजशास्त्र आणि शिक्षणांतू अशीची MEd आणि MPhil PhD स्कॉलर्सांक मार्गदर्शन दित आसाची. युनिव्हर्सिटी योगा आणि नर्सिंगाचे MSc विद्यार्थ्यांक डॉक्टर्स जजेस लॉयर्स म्हणा वकील आणि IT सॉफ्टवेअर प्रोफेशनल्सांकय हांनी ऑनलाईन क्लासेस घेत आसाची. योगा विशयांतू हांनी 4 बुक्स बरयला. हांकां हांगेल काम गुर्तसून हांकां मस्त प्रशस्ती मेळले आसा. प्रशस्ती आता आमी ऐकूया. एक ಸ್ವಲ್ಪ प्रशस्ती हांव सांगता. राजमट्टाचे शिक्षक रत्न प्रशस्ती महिला साधकी प्रशस्ती आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचरणेक मेळले. भारत शिक्षण रत्न प्रशस्ती रजताभिनंदने प्रशस्ती या रामकृष्ण मिशन आणि देलंपाडी योगा प्रतिष्ठानाच्यान दिल्लेले. योगांजली प्रशस्ती अशी हलವು अनेक प्रशस्ती ಒಟ್ಟುची मान गौरव घेतील ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹಂಕಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ पुढे आम्ही आमगेल वाहिनींतू हांगेले संदर्शन घेतिले तांतू योगाचे विषय आणि मुद्रा विज्ञान आणि विपश्यना मेडिटेशना विषय तांणी उलयलेले आसात. जाल्यार आज आम्ही हांगेले शिक्षणयान आणि समाज सेवा विषयांतू ऐकूया. येया सुरवेक डॉक्टर मालती पै हांकां आमगेल वाहिनींतू स्वागत करूया. नमस्कार. नमस्कार मालती मॅडम, तुमका आमगेल वाहिनींतू आत्मीय स्वागत. थँक्यू. नमस्कार. आता तुमगेले एज्युकेशन MA MPhil BSc MSc योगा MA in कन्नड. वय पूरा शिकलेली आमची कोंकणी MA बाकी तेवे जातल देवाल ते दिला आणि वचम जॉईन जावचे. वय व्हेरी गुड. आता तशात कसं म्हणाल आजी मागशे आशिल्ले तुमगेले रहस्य कसले एक सांगता वय इतली शिक्षा कर. मिगेले इतले पुरा सान तुकुनची बाल्य तुकुनची मिगेले एज्युकेशन पुरा फुल सपोर्ट दावन आशिल्ली मिगेल पेरेंट्स आन आणि अम्मा. आम्ही मस्त सान असताना बारी चिरडू जावन असताना आमगेले भाव बहिणी आम्ही ಹೊಡ್ಡ दवका म्हणून तांगेल पुरा सॅक्रिफाईस करून असतात. मिगेले अम्मा सकंड 3 घंटे कुठयतली आमकां सान तुकुन 3 घंटे कुठोचेक अभ्यास करून सोडतानी. तांणी तशी उठोवचे कारण कसं म्हणून सांगल्यारी तांगेले हॉटेल वृत्ती आशिल्ले. ते जळकी धरतले ते एक कम्युनिटी तांकां सकाळी 4 घंटेक 3 घंटेक तांणी जळकी धरचे पडसारा वचूका जाल्यार समुद्रा वचूका जाल्यार तांकां सकाळी पेज शीत रांदे खाण अशें करून दिवची आशिल्ली न्ही. तर आमकां दी आमगेल्या अन्नाक सान तुकुनची आमी सान आसतना हॉटेल वृत्ती आशिल्ली न्ही. तर आमकां 3 घंटेक उठोत तसले एक अभ्यासू दान गेलो. बट मागीर क्रमेण कळली की ते 3 घंटे उठयल्ली न्ही. तर कशी पॉझिटिव्ह वायब्स ब्राह्मी मुहूर्ता उठयल्ली न्ही. तर कशी आमकां वाजूचेक केल्या उजेलाली 10 पटी वाजूका जाल्यार आमी 1 पटी वाजल्यार कशी आमकां तें करेक्ट कनेक्ट जाता म्हूण समची ट्रिक्स मेळून गेले. सो ते बाई बर्थ केलेले हांव टील टुडे ते कंटिन्यू करता. 3 घंटे उठोवचे मेडिटेशन करचें आणि सगळ्या युनिवर्सला लागी आमगेले फॉरगिवनेस निमगुचें. स्कुलान ते आमकां वताना ते एनर्जी बूस्ट जावन येता आयले आणि आमकां शिकयले तसले शिक्षके बारी चांग शिक्षक मेळ्ळी ती. तस जावन आणि शिकूया म्हणून भाव बहिणी आनू अम्मा
आणि आमगेले गावची जन बंधुमित्र पुरा जने फ्रेंड सर्कल पुरा जणांनी नीनु आणि तू सीख व्हेरी गुड व्हेरी मोटिवेटेड केला या आणि मनाने त्यांनी आमका पॉझिटिव्ह वाईब्स पेटयले तसं जाऊन ते आमके शरीरान घेऊन राबलाय म्हणून हे मुलाक हांव सांगितलं तुमका एक ते शिकू कमळाला इंटरेस्ट आशिल्ल्यान ते जावन घेतले व्हेरी गुड एम.फिल आनी म्हळ्यार तितली हें ना त्या सुलभ ना. करताना हांव 16 दिसाचे बाणांती म्हाका जॉब जाताना म्हगेले अम्मान ते चेडवाक पळयल्या म्हळ्यार कसं जालें म्हळ्यार ते सरकारी वृत्ती आमी सोडूनच म्हणजे बस करता न्हू ते 16 दिसा चेडवाक 3 व्हड करता येयली तेदून आमी बाळांत जावन आसल्यार 4 किलोमीटर मुखार वचुका चमकून वचुका 4 किलोमीटर मागचे येवका तेदून बसा फेसिलिटी नाशिल्ली त्या गांवांक कसं शिकतानी हे ते हांव MA इन हिंदी करतना MA इन सोशियोलॉजी करतना MA इन इकॉनॉमिक्स करतना MA इन कन्नडा करतना डेली वचूक क्लास वचूक वय वय आणि त्या काळांतू 1990 ह्या टायमार पुरा बलमनशाक तितले फ्रीडम नाशिल्लें घरातून बामणा सायडातून तांणी पुरा आमकां आमगेले वैरी वचो ही शिको म्हणून सांगून कितकी जन बामणातांनी सोणाशी घरात तांगेले एज्युकेशन तांणी डिस्कंटिन्यू केलेलें बट म्हाका तसले कसले प्रॉब्लेम जायनाशी सपोर्ट दाव न्हू म्हगेले बामणू आनी म्हगेले आनू अम्मा म्हगेले भाव भयणी आनी पुरा हेल्प केले निमित्त सपोर्ट केले निमित्त मुखार वचले व्हेरी गुड तुम्ही PhD शिकताना कोर सब्जेक्ट खंयचे आशिल्ले एम.फिल तुवें एम.फिल आमी एडॉलसन्स पिरियड चेडवांक आतांची हे मोबाईल गॅजेट्स पळयले न्ही मस्त तांगेले माइंड अरळूच बदलक केरळून आसता म्हूण तसं जावन आसतना तांकां मेमोरी पॉवर उणी जाता कॉन्सन्ट्रेशन उणी जाता एकाग्रते आनी बुद्धिशक्ती चड गोस करता न्हू मस्त नमुनेचे ध्यानाचे थेरपी आसता अथवा ध्यानाचे टायप्स आसता विधान तांतू विपासना म्हणजे एक मेडिटेशन आमगेले चेडवांक एडॉलसन्स पिरियड येताले हार्मोन चेंज जाताना तांकां ते कशी अप्लाय करूं येता म्हणजे गोस करता न्हू एम.फिलांत ते टायप ते विशय सब्जेक्ट घेतले ते घेतली तशीची नेक्स्ट आमी PhD करताना विपासना मेडिटेशन मागीर तांगेले वयर विंगड आसना आसनी प्राणायाम मुद्रा आणि सोल मेडिटेशन अनापाना मेडिटेशन म्हणून व्हेरायटी मेडिटेशन ताजी इफेक्ट आमगेले हेल्था वयर एक इन्सिडेंट कशें जालें की म्हळ्यार हांव म्हळ्यार स्पेशल B.Ed केल्ले न्ही तर आमकां डावन सिंड्रम्स मंगोलियन फेस डायप्लिजिया न्यूप्लिजिया आनी IQ पॉवर उणे आशिल्ले स्टुडंट्स स्लो लर्नर्स पुरो मेळटात आमी फर्स्ट स्टँडर्ड आयिल्ले कुडले तांकां एक वेळाक एक पेन दाव पेन्सिल दिवन तुमी एक पिक्चर सोडया म्हणून सांगून सोडोचे सांगचेस तागेले भितर कसगी एकच या एक कसगी दुकी एका कसगी भायर घालका म्हूण आसता तेदन ते एका क्लासाचे म्हळ्यार तो 4th स्टँडर्ड आसा तो चल्लो बट ताका एका क्लासाचे कॉन्सेप्ट येना म्हळ्यार ताका ते फॅमिली तुका सगळी बरीच ताका फॅमिली बॅकग्राऊंड हेल्प केला ना तसं जावन ताका हांगा एज्युकेशन ताका ल्हान एका ड्रिंक्स जावन अशें पुरो ड्रंकार जावन अशें पुरो तागेले घरकड ताका मस्त सपोर्ट दुर्बळपण अशें पुरो त्या टायमार हांव तांकां पिक्चर सोडचें सांगिल्लें तेदना त्या चेडवान एक पिक्चर सोडयली एक हातांत एक बड्डी धरलेली एक चित्र आणि एक हावस अशी माथ्यार बशिल्ले एक फोटो सोडवले ताणें वय सोडयला तागेले एक इमॅजिन आनी एक अशी सकयल पोवन आशिल्ली एक दारी मनशाले एक फोटो चित्र केलें ताणें हे कसर म्हूण सांग एक्सप्लेन करी म्हळ्यार एकदम तो म्हणालो म्हगेलो आनू डेली पिवन येवन म्हगेलो अम्माक बंदीन मारता तू कसले हाता बड्ड धरला हांव फ्युचरली पोलीस मॅन जाता म्हगेलो अम्माक हांव प्रोटेक्शन करता तागेले मना भितर आशिल्लें तो मागीर पोलीस धरलो ते पुराय तशीची जाल्ला न्हू या फर्स्ट जेन्ना आमी शिकयलें हें तुमकां शिकता आसतना वचून क्लासा वचून पळयताले म्हळ्यार आमी स्लो लर्नर्सांक एक चिन्नरंगळा म्हूण सांगून एक गव्हर्मेंट एक नवे प्रोजेक्ट हाडटा म्हणजे म्हळ्यार तांकां एप्रील मे घरा सोडूना तांकां एक प्लेसांत पुरा जन स्लो लर्नर्स सगळे तालुके भितर आशिल्ले स्लो लर्नर्सांक एकडे बसकार येतात तांकां 2 months रेसिडेन्शियल क्लास चलता तेन्ना हे वेरायटी विंगड चेडू मेळटात आमकां प्रॉब्लेम तेदन तांगेले एक शीट्स आमी काण दवरूस चायल्ड पोर्टफोलिओ म्हणून सांगतात आमी तांकां तशी तांतू घालतना त्या पुराय आमी मेन इन्सायट करून ताका एक शिक्षण वार्ते म्हणचे एक बुक आसता ते आमी स्टेटा पेटयतात PhD ना ह्या PhD किंत ಒಟ್ಟುच्या हे पुरा ह्या कसल्याक PhD करूंक सपोर्टिव्ह म्हणजे हे पुरा मॅटर मरे सपोर्ट जाली ह्या पुरा म्हूण सांगून तशें क्रमेण ताका
सकारात्मक अशे बुद्धिशक्ती शिकोवचेगी, ताका नैतिक स्थैर्य दिवची कशी या तेदन तागेले इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास कशी जाता म्हणून सांगता. तशी तशी तुमकां ह्या पुरा करतना मस्त चॅलेंजेस आशिल्ले PhD शिकताना चॅलेंजेस असेल वय कशी फेस केले तुम्ही ते एक ते सांगले तुम्ही चेडो ल्हान आशिल्ले म्हण चमकलो शिकता आशिल्ली म्हणून मागीर आतां विंगड कसो पुरो चॅलेंजेस आशिल्ले चॅलेंजेस इकॉनॉमिकली जावन पॉवर्टी आसता पुरो म्हळ्यार आमगेले चेडू शिकता आसता घरकड जबाबदार आसता डिंगड डिंगड रिची तांकां कमिटमेंट आसता मेन म्हळ्यार इकॉनॉमिकली स्ट्रेंथ जावका आमी तेदन आमकां बँकिंगात गी फ्रेंड्सा सर्कलात गी मुगेले रिलेशन्सान गी आतां तुका घे तूं एग्जाम बंदी करी म्हणून आमी सपोर्ट केलो ताका हांव थँक्स सांगता तांकां. व्हेरी नायस तुम्ही आता संशोधकांक पुरे गायडिंग दिता आसत गायडन्स मार्गदर्शन दिता आसत सो एक संशोधकाक कसं पुरो गुण आसूं एक संशोधकाक फर्स्ट जावन आसूं ताका धैर्य आनी आत्मविश्वास हांव करता आय कॅन डेफिनेटली आय कॅन म्हणचेक तागेले एक करेज आसूं. एक पटी आमी बंटवाळा लागीं एक शिरलालू म्हणचे एक जागे गेल्ली ती तांगेले एक रिसर्च स्कॉलर जाल्यार मॅटर आशिल्ली दैव नर्तना रिलेटेड टू योगा या दैव नर्तना तूं पुरे येता संगीत येता नर्तने येता पाडदने येता आनी तागेले रिच्युअल्स पुरे येता आध्यात्मिक जावन तांतू ते एक इन्साइट जनाक आध्यात्मिक जावन ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನೈತಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಮೆಳ್ತಾ ಪಂಚವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ म्हणून सांगतात आमी मानसिक दैहिक शारीरिक बौद्धिक ಮತ್ತು नैतिक मागीर नैतिक म्हणून सांगतात. तशें आसतना ते एक्चुअली ती फॉरेनर स्टुडंट मॅनन म्हणून सांगता तुम्ही तिका गाईड करता वय ती कसं तिने त्या सब्जेक्टा वयर घेतल्या म्हणून सांगल्यार 1915 भाशेल मिशनरी ऐकून अशा पुरो आजे की आमगेल माडाचे नळ्यार पुरा भाशेल मिशन म्हणून एक टाइल्स बरयला पुरो अशा पुरो 1978 म्हणचे एक पुलीस येता या तशी त्या टायमार ताणे ग्रगल मेन्नर ऑगस्ट बर्नल म्हणतले पुरे धर्म प्रचारक जावन तांणी फर्स्ट सोदिलेलगी हार्बर थ्रू किनारा थ्रू आयली तांणी बेंगलोर सायडा ते युनिवर्सिटींत जर्मन युनिवर्सिटींत आशिल्ले ते बुकाची एक सोदून ती हांगा बेंगलोर युनिवर्सिटीक आई तेदन आमकां हिका पाडदना आनी भूताराधने दैवनर्तनाचे ಬಗ್ಗೆ तिगेले ते टॉपिक वचू कदर कशी म्हळ्यार फर्स्ट PhD करतले चेडू आनी फर्स्ट युनिवर्सिटीक एप्लाय करता एप्लाय करून जातरी तांकां एक एंट्रन्स एग्जाम्स आसता त्या एंट्रन्स एग्जामांत तांणी पास जावका पास जातरी तांणी केलेले चूज केलेले एक टॉपिका वयरी 8 जन डायरेक्टर्स बैसून युनिवर्सिटीचे गाइड्स बैसून आम्ही तांकां ते टॉपिक समना जाल्यार अशें टॉपिक तूं घेवका म्हणून आमी करेक्शन करूं आसता करेक्शन करून जातरी तांणी आमकां एक 20 पेजाचे एक सिनॉप्सिस म्हणचे मेन तांणी घेवचे टॉपिकाचे वयरचे सिनॉप्सिस तांणी आमकां प्रेझेंट करूं आसता एक बुक म्हळ्यार ते सगळेच तांणी करचे PhD बुक मिनिमम 250 पेजा वयर आसूं का म्हण आसता हांगा एक सांगता हांव केलेले PhD बुकाचे पेजेस पुरो 400 वयर एबोव आशिल्ले लायक PhD वर्क इन डेप्थ काम केला आंतरिक जावन भितेरी गेल्ली ही गेले एक ते कोल दत्त आशिल्लो दैवाल कोल तशी आमी वापस येतना तितका जाल्यार एक तिगेल मनांत कॉन्सेप्ट आशिल्ले ह्या दैवन पुरो शक्तीस वैवे म्हणून असल पुरो तिगेल पुरो केला पुरो क्वेश्चन्स तेदन आमी म्हणले की वय बा तितले नाशे आमी हांगा करतावे म्हणून ते एट द सेम टायम अमेरिका तुकून मेगेल एकली हिप्नॉटिसिस्ट एकली ज्योती महादेवन ती एक रायटर ती आनी तीन घेतील नवे कार घेवन 21 कार घेवन 4 दिवस तेल्ला मात ताजे ಒಟ್ಟು हियस आमगेलो आमी बंटवाಳ रन्ना भितर गेली न्ही घराक रात्री मिडनाइट 1 o'clock ते कोल मुगदालो दैव नर्तनाचे ते नैवा नेम मुगदाले आमकां वापस येवका नवा आमी मधरात्रीक वापस येताना एक रन्ना भितर एंट्री जात म्हणटा आमगेल काराचे लायट सडन ऑफ जाला नवे कार कसं मिस्टेक अशा पुरो म्हणून आता आम्ही खंयची धैर्य रे 1 घंट्याक गुर्तूर अर्तून तिला त्या गांवां गेल्ली ती कारार आसा ती कोणाला कसं समचे हॉर्न गाडू जायना आम्ही एक नमुने कंगाल जाली ती सदां ती कसन म्हणली म्हळ्यार आमकां वर्ड भितर बसून आतां तुमगेले आपयला रे दैव या नावा म्हाका न्ही येद्रा बशील तिका ज्योती महादेवनाक एक चॅलेंज जाल्या तितून तिणें म्हाका
आमकां वायब्स ಅಂತೂ कळता कोण कसं करतस हांव हांगा चक्रासाचे मुद्रा चक्र वर्णा मुद्रा ध्यानास म्हणून प्रशिकिल्ली मी तर कोणाला चक्रास काही ब्लॉकेज जाला जाऊ का म्हणून सांगिलगी इंटेन्शनली सांगिलगी कसं म्हणून आमकां ते वर्ड घेवका न्हू म्हणून आमी 2 मिनिट मेडिटेट केले कारार बसून आमगेलें मेडिटेशन म्हणून सांगल्यार कशी म्हळ्यार तुम्ही कसं ते आंतरिक मिळपळ्या मनानी भितर दुगून देवा पण आता ही तू चॅलेंज करतस सत्य दाखय मग सत्य मार्गदर्शन करी सत्यम परम धीमहि म्हणतात नाही मा या करेक्ट विदिन 30 सेकंड ಅಂತೂ यू नॉट बिलीव त्या काराची लाईट ऑटोमॅटिक ऑन झाली कसं म्हणून सांगलं ते ऑन जाताना त्या कारा वैर येतुकून कंठ शिलो एक डुक्कर असता तक्क आम्ही कन्नडांत तांगा मुಳ್ಳು त्या आमगेल काराला वैल ಅಂತ अशें जाऊन गेला ऍक्च्युअली आम्ही गेलेलो ಕೋಲ गेले पंजोर्ली ಹಂಗ ह्या ಜಾಗಂತೂ ತುಳುನಾಡಂತೂ पंजोर्ली म्हळ्यार ताव मुळ्ळुहंदी हंदी रूप म्हळ्यार पिग रूप तो डुकरा रूप तगे मग सांगता ती तोंडाक पुरा अशी दिता ती ताजे मुखावाड पुरा तशी एक आमकां मिराकल जाला ना ह्या PhD चेडाक आम्ही केस स्टडी करताना ह्या केस स्टडी बरयल्या आधी तिगेल जर्मन युनिव्हर्सिटीन तीन बरयलेलो बुक प्लस एक युनिव्हर्सिटीन तांकां सांगले ते केस स्टडी मग निजाम दलाल केस स्टडी ह्या असं तुमकां ते तिका तुम्हाला चॅलेंजेस मेळना मा चॅलेंजेस म्हळ्यार कशी असता म्हळ्यार हे काम करताना हार्ड वर्क अँड डेडिकेशन प्लस आमगेले पॉझिटिव्ह थिंग्स असल्यार मात्र हे चलता करेक्ट व्हेरी नायस तशी तुमकां एक जिवनांत तुमगेले जिवनांत एक परिवर्तन येवन आसू का वेंगड्याक ते शिकयतना तांकांय परिवर्तन येवन आसू का न्ही त्यांची PhD मस्त स्ट्रॉंग असता तशीच तुमकां लायक मागीर PhD स्टुडंट्सांक सिनॉप्सिस दत्तरी केस स्टडी दत्तरी विदिन त्यांनी 3 years भितर तांगेले सगळेची डेझर्टेशन कोरका म्हण आसता त्या 6 म्हयने एक तांणी प्रोग्रेस रिपोर्ट म्हणून सांगून आमकां गायडांक दिवचे आसता एक पटी कसं जाता म्हळ्यार खंडापटी बिझी शेड्यूल्ड असता आता आमगेले PhD करतले ಕೆಲವು जड्जस आसा ती ಕೆಲವು BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर जावन वापसताना योगा वरी PhD करता असता ती आता लॉयर्स आसा ती ಕೆಲವು जन लेक्चरर्स प्रोफेसर्स करता ती तांगेले टॉपिक खंयचे घेवचे तांकां जाय जाल्यार घेतात तेन्ना आमी ಸ್ವಲ್ಪ तांकां करेक्शन करून तांकां सेट जाल्यार करतात ऑलमोस्ट साधारण जनांनी मेगेलो अंडर केलेले PhD केलेले योगाक रिलेटेड केलेले ध्याना रिलेटेड केलेले प्राणायाम रिलेटेड झालेले चक्रास रिलेटेड थेरपी फिजिओथेरपी अदरवाइज ऑक्युप्रेशर आता ऑक्युप्रेशर हांवें उलय आता ओके ऑक्युप्रेशर एक तुमगेले वन ऑफ द एक सब्जेक्ट त्या विशयान कसं म्हणून सांगायचं ऑक्युप्रेशर एक सर्जरी जावन आसता ऍक्सिडेंट जावन पूण आसता एक निधलेल कडेन आसता बेड रिडन जावन आसता तो एज रिलेटेड म्हण लेख्या तेदना तांकां आमी योगा करी प्राणायाम करी म्हळ्यार कुडवत ना एका आमी फिजिओथेरपिस्ट जावन तांकां मसाज करका ना रब थेरपी दिवका एकल्यार स्पर्श तांकां मेळका तांकांच करूंक जाता हात पाय मात्र लोत जाता उठोवचे जायना ती परिस्थिती आसता तेदना लेफ्ट तू ऑक्युप्रेशर केल्यार राईट सायडाक ऑर्गनाक हेल्पफुल जावन आसता राईट हँडांत केल्यार लेफ्टाक युजफुल जावन आसता तशी हात मोडला म्हणले क्या ताणें पांयांत करची जाल्यार एक हात हें केला एक पांयाक ताणें करची जाल्यार कशी सांगचें या हांगात हें पळया एक्युरेट करस्पॉन्डन्स ऑफ ए पॉयंट्स ऑक्युपॉयंट्स म्हणून सांगचें एक हांगा एक डायग्राम दिसता आमकां फूट रिजन पांया मुळांतू तंब कशी दिसता पळया ते फस्ट तंबाचे त्या प्लेसांतू ब्रेनाचे पॉयंट असता ಕೆಲವು जन ಮತ್ತೆ दूख जेलतदना आमी हे हात अशी प्रेशर दितात सायडाक हे इतले मत्तेक संबंध पयले पोर्शन जावन आसता हे तोंडाक हंग लंग पॉयंट असता तशीची लंग पॉयंट पळया तिन्नी बोटां लागीं आई पॉयंट आता कशी तशी आई पॉयंट असता तशीची इयर पॉयंट पांयाचे मुळांतू लंग पॉयंट पांयाचे मध्ये तळवतींतू ह्या प्लेसांत तई आमी हातान जाल्यार हंग करता ती पांयाक जाल्यार त्या प्लेसाक करतात दाखयताच पळय डायग्रामांतू तई करतात आमी आता लिव्हराक संबंध पविले स्मॉल इंस्टेन लार्ज इंस्टेन संबंध पविले असल्यार हे हांगा तळवतीक करतात ताकाच म्हणजे हात म्हळ्यारच पळया बियाणे डॉक्टर हे हातांत कंडापटेन दुनिया मुट्टी मेळ म्हणून सांगतात तशीची हाता दुखी जाल्यार पांयाक अशी ऑक्युप्रेशर पॉयंट्स घेवेत अदरवायज आता सकाळी बायल मनशांक मस्त जिवाकाय कुडवना कुर्टा दुखी योगा करू कुडवना वॉक वच्चे कुडवना कसरी ना घरकडी चपाती लट्टूचे लट्टू नेसवयना
रात्री म्हटला म्हणत वर न्हिदोचे चारा नायल्यार मारूक म्हणणे बट सकळी उठेल कुडले ते लट्टून पय्या मुळ दवर तुम्ही मस्त रोल करका तेन्ना हें कसं पॉइंट्स पुरा ऍक्टिवेट जाता ऑक्युप्रेशर म्हूण सांगून ती एक स्टुडंटाल तशी आशिल्ले एज रिलेटेड तांकां तुम्ही कसं सांगता ती चॅलेंज आसा ती हें आमकां तेन्ना आमी कसं करता म्हळ्यार घरघर योगा कोण एज रिलेटेड आसा ती खंयच्या हॉस्पिटलांत कोण न्हिदोन आसा ती तेन्ना आमी तेंक वचून विथ परमिशन 3 days 10 days वर्कशॉप घेतला आणि विंगर रस्त्यांत हें पळय हाताचे तशीच हाताक पळय बाय आतां हें एल्बोला हंगे एक पॉयंट दाखयला पळया ऍक्च्युअली हें अशी केली कुडले तुम्ही सकाळी उठेल कुडले बीपी आमगेले चड आसता उणे आसता म्हणटा डॉक्टर सांगा बीपी चेक करतना हंगे एक पट्टी बांदताली बट हें पॉयंट तुम्ही डेली म्हळ्यार हें थंब फिंगर हंग लागू का अच्छा बुजाक या तेन्ना हें पॉयंट हांगा अशी कनेक्ट केल्ली कुडले बीपी कंट्रोलाक येता हें ऑक्युप्रेशर पॉयंट सांगता आशिल्लें तसलें हें आतां आनीक हँडांत दाखयला पळया आतां एक साल्यान दिवका जाल्यार ड्रिप्स चेडोका जाल्यार ड्रिप पॉयंट या मेरू सोदून मारनु ड्रिप चेडोचे वेन्स प्लेस ते यस काइंड ऑफ अॅक्युप्रेशर ऑक्युप्रेशर जपानात आनी LU म्हणटात म्हळ्यार लव यू म्हळ्यार कसं न्हय हें मेरिडियनाचे एक पॉयंट या हें लंबर पॉयंट्स पुरा हंगाशी कनेक्ट केल्ली निमित्त मस्त युजफूल जाता ताका आमी वाजितना बरयतना नुतो बशिल तेन्ना टीव्ही पळयतना या ते पुरा आमी अशी प्रेशर पुरा दित आसल्यार हे वेन्स क्लीन जावन आर्टिलरीज ब्लड फ्लो करेक्ट जाता वेरी नाइस पूरा अॅक्युप्रेशर अंतू कायनच जावन हुशार जालेले आसता की मस्त जन आसात हें कसन म्हळ्यार हे कोर्स आमी ऑक्युप्रेशर कोर्स शिकिला हांव मुंबय युनिवर्सिटींत डॉक्टर देवेंद्र वोरा म्हूण सांगून कळ्ळें बट देवेंद्र वोरा एकलो इंटरनॅशनल एंटरप्रेन्योरिस्ट तो वेपारी जावन आशिल्लो बट ताका सांत करून वैद्य दवाखा म्हण आशिल्ले वैद्य जाल्यार ना तो कैकीक ते आउट ऑफ स्टेटांत खंयची इंटरनॅशनल हांगा सेमिनारांत एक जॉइन जाता कोर्स करता ताजे नंतर हे कोर्स ऑक्युप्रेशर म्हणचे कोर्स योगाचे MSc इन योगा भितर एक सिलेबस जावन येता तस जावन आसतना हें हाजेच एक ऑक्युप्रेशराचे कोर्स हांव 21 days वचून बॉम्बे युनिवर्सिटींत केल्ले कसं लेका म्हळ्यार हांव स्पेशल चायल्ड अवेर एज्युकेशन केलां जायना बस जायना तेन्ना घरांत तुला हांव सुद्दां आमी शिकयलें म्हूण जाल्यार न्हय चेडूक म्हळ्यार आतां ते बेडरिडन जावन आसा चेडू हांव सून आनी बाप सून कितले दिवस ते चेडा पळयात न्हय कितले आसल्यार एक आमकां एक मोग म्हण आसता तेन्ना तांगेले आतां तुकून कितले जावन पॉझिटिव्ह वायब्स वता पळय तितले लायक सांगून हें पुरो ऑक्युप्रेशर पॉयंट सांगता आमी नोट करयात एक आजी कितें फुडें एक आमी एक इमेज पळया हें ऍक्च्युअल मात्यार हात दवरून बशिल्ले आसा ती जन पुरा हें कसन म्हूण सांगल्यार सकाळी उठेल कुडले आमी हेल्दी आशिल्ल्यानी जावा कोणीय जावा आमगेले ब्रेनाला आमी उरलो का ब्रेन सेल्स बॅलन्स युअर सेल्स यू हॅव ए ग्रेट जॉब आय लव यू यू लव मी ब्रिंग पीस लव अँड हार्मनी म्हूण लेफ्ट ब्रेन आनी रायट ब्रेन हांगा आमी हात दवरले हे हाता तुकून ही एनर्जी आमगेल पूरा ब्रेन सक करून हिपोकॅम्प्स नर्वा तुकून डायरेक्ट जावन सेक्रमाक म्हळ्यार इडानाडी पिंगळ नाडी सुषुमन नाडी जागृत जावच्या अल्नर रेडियन मेरिडियन म्हणचे माणस ऍक्टिवेट जावन सगळं डे आमगेले बॅलन्स्ड जावन जाता ब्रेन बॅलन्स एव्हरी डे म्हगेला तूं योगा क्लास सकाळी ऑनलायन शिकतली जड्जस आसात डॉक्टर्स आसात तांणी पुरा हें प्रॅक्टीस करून तांगेले टेबला वतात सॉफ्टवेअर 4 घंटे क्लास 4 घंटे ऑनलाइन क्लास करताना उनको पूरा एव्हरी डे 15 minutes प्रति एक बॉडी सेल्स फुल डे फ्रेश जाता या ब्रेन सेल्स बॅलन्स युअर सेल्फ आज्ञा चक्र बॅलन्स युअर सेल्फ वी हॅव ए ग्रेट जॉब थँक्यू हांगा कॉन्सन्ट्रेट करका आई सेल्स बॅलन्स युअर सेल्फ सगळे देहान तूं चड दोळ्या अशी वर्क तेन्ना कन्नडाक बघीत आमगे चेडूवांक दोळ्याक उद्दा येता तेन्ना आमी दोळ्याक संबंध पयलीं केल्या उपरांत एक्टिविटी आसता दोळ्याचो कलंग नाकाचे तुजी पुळचे हाका शांभवी मुद्रे म्हणटात तेन्ना हे जीब पळया भितर घेवका केचरी मुद्रे म्हणटात ताका ताळबतीक लागवका जीब भितर भितर सान जीब आसना टच करून टच केलें तेन्ना हंगा तुकून येवता सलायवा
अनस्ट आणि मस्त हायजीन जावन मस्त इम्युनिटी पॉवर आणि बुस्टिंग जावन येता. सो तेदा ना दोळ सकल वैरी सकल पळयतना हें करता मुद्र करता वैरी पळोवन सकल पळोवचे अप डाऊन लेफ्ट राईट लेफ्ट अशी कनेक्शन. हे भरतनाट्य ಅಂತ येता प्रति एक आता मी ड्रायव्हिंग करताना दोळ पळय इतली हे ना म्हणजे कसकसन पुरो गडबड जावचो पुरो तेच पळयला दोळ कंगी पळयल म्हणजे गडबड तस जावन असताना आम्ही आयची कल लाईफ आणतो लॅपटॉप पळयता ती मोबाईल पळयता ती मस्त गॅसेट वर्क करता ती चष्टान असते मेन ऑर्गन दोळ मस्त जागृत करता तक्का घंटेंत 5 मिनिट पुणी आई थेरपी करपाची आई रोटेशन व्हेरी इझी बट मस्त युजफुल. उडगास आहे ना करू वय पळयता कामात इन्वॉल्व जावन आसताला जाल्यार उडगास साधन करू वय काय आमगेली दृष्टी चेंज करता. बेड रिडन आशिल्ल्यांक त्यांनी हात रब करून कन्नाक दवरून हे कन्नांत हांव हाजी सांग आयकता. तुम्ही आम्ही सकळ उठून कोंडी एकलो कसं सांगता म्हणले कोण बसल्यार हे पुरो ऑर्गन आमगेलें सक्क करता यांची तेंची जावन वता म्हळ्यार आमगेल भितर बेली हे मालिक कसं लेखता म्हळ्यार ओ हक्क हेची जाय म्हण ताका वतना आम्ही ताका बूस्ट करका लायक फूड दिवका लायक विषय उरलो ते रेडी करका रंदप करचे ಮತ್ತೆ तयार घरात आमगेले घरान आमगेले योचन केला री आम्ही पिताना आमकां दुसरेले योचन येता ताजी पिता बदलाक आम्ही कॉफी करताना बेगेल चेडा चांग जेव बमना चांग जेव गेल्ले कडेन सक्सेस मेळ्ळो प्रॉस्पेरिटी आणि अबंडन्स वर्सान तुची एनर्जी आसा म्हणटाची वय ते लायक विषय वार लायक ताका ती एक ग्लास उदक पिता न्ही तशीची वैऱ्यानी सकल हात दवरचो आणि तू मेडिटेट करका आय एम हॅपी उदक पिता सुका तेदन आमगेले ऑर्गन्स पुरो ओपन जावन आसता ओ हॅपी मूड पुरो अट्रॅक्ट करता. अरे वा आय एम ब्लेस्ड व्हेरी गुड आय एम हॅपी आय एम डिवाइन सोल आय एम सक्सेसफुल आय एम हेल्दी या खंयच्या विरीत अशी पूरा हे युनिवर्स एनर्जी फिलिंग प्लस हे पॉझिटिव्ह थॉट्स या आता नर्स आसा ती डॉक्टर्स आसा त्यांनी अटेंड करतना तांगेल पेशंटाक त्यांनी त्या पेशंटाक आपडतना तशी मेडिटेट करतात बट आमकां सांगना मेंटली मनान तू करताच ते म्हळ्यार ते आशिल्ले एनर्जी आता तुकून त्या पेशंटा वता आम्ही ते स्टुडंट आपडताने व्हेरी गुड व्हेरी गुड यू आर एक्सलंट कितले स्लो लर्नर्स असो आम्ही केलेले बुस्टिंग आमगेला आता एनर्जी आगेल पाटी लागले कुडले चेंज जाल्यार प्रॅक्टिस मेक मॅन परफेक्ट अभ्यासात सिद्धी माप नव्हती करत करत जो अभ्यास करता समजत एक दोन दीस भितर जावची वस्तू नाही बारी खुशी जाली. आता तुमगेले समाज सेवा विशयान तुम्ही महिला कसं ते सबलीकरण करता असाची क्षेत्रांत सो प्रमुख महिलांना कसं समस्या पळयली तुम्ही आणि ते कसं खातीर करताची तांकां एक घरकट पोट आसना अदरवायज दुडवाच प्रॉब्लेम अशक्य पुरा दुर्बळपण अदरवायज तांगेले दैहिक दलाल प्रॉब्लेम अशा पुरा ना आत्मस्थैर्य उणी जावन अशें पुरो. आता दुडवा क्षेत्राक जाल्यार बँकिंगात तांकां हाडून आम्ही अशें एक तुमकां पुराय फॅसिलिटी आसा म्हूण सांगयेत बट आरोग्य संबंधा म्हणून कसं करूयेत आम्ही अशी करचे सेमिनाराक वारांतू 2 दिवस हांव फ्री क्लास दिता 4 दिवस पेमेंट क्लास ऑनलाईन अदरवाईज आम्ही कसं करता म्हळ्यार आता घर घर कोंकणी घर घर भजन घर घर कसं की पुरा काम असं चलतच ना मस्त पुरा योजना तुम्ही घर घर योगा म्हणून आम्ही कोरोना टाइमवर स्टार्ट केलं. कोण आहे तुम्ही मेगेले अंडर केलेले MSc केलेले स्टुडंट्स असतात हाडगे लागी मेगेले ओट्टू शिकिले योगा केलेले आसा ती आणि मेगेले शिकून योगा शिकून मागीर तुम्ही एक टीम करून आम्ही एक व्हड घराचे टॅरिसा वयरी ते लागीच पुरा फ्लॅटात तांकां ओट करतात येता ती हरडिके हॉलांत फ्री आशिल्ले कडेन पावसाळी टायम वारी संजवाला टायम वारी तांगेली पुरा ड्युटी जावन येता 7 गंटे रात्री करचे क्लास म्हळ्यार आज आम्ही मौन बसल्यार मरतरे कशी मौन आसना मॅडम मौन आश्रक आसना आज मौन बसना कसं देवानी दिल्ला शरीर समाज सेवे माझ्या सचीची तशीची तांगेला आत्मविश्वासू स्वावलंबिक पुरा तुम्ही हे करता असाची आता शक्तिशाली जावच्या तांकां तुमगेले असेल पुरा केल्यार जाता म्हण तुमकां खंडित मस्त जन सक्सेसफुल जालेले मुगेले यूट्यूब चॅनल आसा मालती पै हरिकंडिगे डॉक्टर मालती पै हरिकंडिगे
तांगेले सक्सेसफुल जाला टॉक हा घालायला तशें तांगेले आत्मविश्वास पुरो हें केलें आतां तुमी आस्पत्रेक हम्म. देवस्थानाक बँकाक पुरो मस्त स्कुलान तू चेडूं वाल्या पुरो गेली हय. तुमकां स्पर्श जालेले खंयचे हांतू ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತನ್ನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಸ ಜಾತ್ ಮಳರಿ मस्त जनाले त्यांनी लॉंग टाइम बेड रिडन जाऊन असतात घरान तुला की एक मनीचे पळोवन एक साइड म्हळ्यारी न्हीद दोन आशिल्ले पेशंट ताका कळतं तांगेले एनर्जी आनी नामके वाचता येता सागी सहज जाऊन मागीर मूग करून येता सागी म्हणून तुमगेले उतरां तू खंयचेय कळना जस्ट टच ಅಂತ कळता बॅड टच अँड गुड टच म्हणून आमी शिकले न्हू सो तेदाना आमगेर एक टीम आसना आम्ही वचून त्या पॅरालिसिस अटॅक जालेल्यांक रोटरी केम्स हॉस्पिटलांत कारकळांत एक 3 दिसाचे वर्कशॉप केले इंगड कडेन वचून मस्त बेड रिडन जालेल्यांक हेल्थ इश्यूज आशिल्ल्यांक बायल मनशांक दूख आशिल्ल्यांक ಕೆಲವು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ वचून तांकां पुरो ते आमी आमगेल्या फिजिओथेरपी टायपारी पुरा थेरपी दिलेले ते कसले करचे म्हळ्यार आमगेले PhD चेडूंक कनेक्ट जावचेगोस्कर एक मार्गदर्शन स्टार्ट करून दिला म्हण कितें जालें ते ड्युअल जावन हेल्पफुल आमकां व्हेरी नायस गुड ग्रेट चांग विशय आतां त्या विशेष सामर्थ्य आशिल्ल्यांकय तांकां तुमी कशी करतात या तांकां पण ते केलो प्रॉप्स आसता करता ग्रामीण जनाक वयतात तशीची ते एक्चुअली त्या स्कुलांत अशीची थेरपिस्ट जालेलीची अशी आमगेले म्हणके कोर्स जालेलीची केलो लायक फॅकल्टी आसता तांणी डेली करयता ती त्या तांकां चेडूंक बुस्ट जाता ते आतां फॉर एग्जाम्पल हांव एक भिन्न सामर्थ्याचे एक केस स्टडी गेले तेदना 25 वर्षाचे एक चले चेडू तागेली कॅपॅसिटी मात्र 3 वर्सां म्हणके आय थिंक ताका बटन्स घालूं येना बटन्स वयर सकल घालता तो जिप घालूं येना बेल्ट सिरकोचे येना शूज लेस घालूं येना म्हळ्यार त्या होलाक ताका घालूं येना आतां मुवमेंट आसा हय पुरेस बट हें वर्क करतना तेदाना आम्ही ताका ते शूची लेस ते होल आगान शूक नॉट बंचे शिकोवचेची एक तागेली कॉम्पिटन्सी वर्स ताका 25 जाला बट तागेली हें कॉम्पिटन्सी पळयतात 3 क्लासा येवची कॉम्पिटन्सी आयला हांवें म्हण जाल्यार 4 क्लासा मुखार घालतात ब्रिक्स टायपाचे आयटम्स दितात ताणें घर बनचे ट्रायंगुलर करचे रेक्टेंगुलर करचे अशें पुरा एक तांगेलेय म्हणचे एक सिलेबस आसता उद्दा पित्तान तांकां हात हें जाता म्हळ्यार ग्लास धरचेक जायना ऑर्गनायज जायना तेदन आमी कसं करता म्हळ्यार ह्या ग्लासाक टच एक टर्की टेबल बांदून तागेल्या हाताक टायट दावत तशी दिता मागीर क्रमेण हांगा वर्क जावन ऑक्युप्रेशर गी योगा गी प्राणायाम गी ध्यान पुरा करता क्रमेण 30 वर्स म्हणून ताका ते कॉम्पिटन्सी येवचे पडटा बट एक हांव सुकतें एक व्हडलें अचिवमेंट कळ्ळें म्हळ्यार डेली ताका उद्दा 3 वच बदलाक हाजी 5 वर्स नंतर ते चेडूं उद्दा पिता हें पुरो तुमी हावस शिकून करता हांव ते वर्कशॉप दिता ते पेरंट्सांक लायक तशें तांणी मागीर डेव्हलप जावन समजाता समजाता ती पुराय कंप्लीट जायना एक 20% सोन 50-60% जाता गेल कुणी तो काम करता ब्रश तशीची सान ब्रश अशी आसला री दोरू जायना जाल्यार ब्रशाक व्हडले टर्की टेबलाचे अंगाल बांदून ताका कितें धरूक टायट जाय दिता उगरोगोर मागीर ते हात मडचत अभ्यास जावन मागीर ब्रशांत दांत घासूच्याक थोवची मस्त सॅक्रिफायस आनी पेशन्स खंडीत त्याग जावका पेशन्स अनुभव जावका शिकयतलाके जावका ते अनुभवतलाके जावका मस्त लायक हें ते आतां हें शिक्षण समाज सेवा संशोधन हें पुरो तुमी कशी समतोलन करून व्हेलें परतसाची एक हांव मना लेखला आमी एक मनुष्य जेवण आयकतरी मस्त जन आमगेले मलगड्यांनी अवधूत आसातनी गुरु परंपरेतनी ऋषी मुनीतनी आमगेला म्हणके कसले घर ना खाली कट्टा बैसून समुद्रा तीर लागी नैत लागी घर न्ही तशेंच देवान आमकां इतलें पुरो दिला ना हेल्थ दिला मेनली काही 4 जणांना गेल्लो विचार दिला 4 जणांना गेल्ली कुळ्ळे आमकां हेल्प मेळटस ते आमी समाजाक दिवका बट हेजे बिहायंड ऑफ दी स्क्रीन मस्त जन असतात मेगेल फॅमिली अशा पुरो बाव भयणी आनू अम्मा मेगेल फ्रेंड सर्कल मेगेल स्टाफ मेगेल बामणू मेगेल पूतू आनी पुरो सपोर्ट तशी तुमी ते समतोलन करून वचूका पडटा टायम मॅनेजमेंट खंडीत आतां आमी पुरो जावन आयले च्या करून एक कॉफी पिवका म्हूण जाल्यार एक उनुदा पिवका म्हूण जाल्यार आमगेले तोंड पळोवन घरान तोलांक कळटा
बामणाक हो एक मस्त पुरो जाला आदी हे कसले कोरका जाला हांव करता म्हूण सांगून तांकां आमगेल बॉडी लँग्वेज कळत न्हू आमी सांगून न्ही न्हू तांगेल तो व्हडली सपोर्ट न्हू आमकां शास्त्र भारी चांग एकल्या एकल्या सपोर्ट दिवन गेला रे ते विषय लायक तशी तुमकां मस्त प्रशस्ती मेळ्ळा ह्या प्रशस्ती मेळोक हाजी मागशे तुमगेले परिश्रम कशे आशिल्ले तेची 3 गंटे उठोवचे वाजूचे वर्क करचे बळे आत्ते जाल्यार लॅपटॉप मोबाईल आम्ही पुरा PhD करतना MPhil करतना साधारण 15-20 वर्सां पडली काणी तेदना बेसिक सेट समित ना बेसिक सेट असले ताक्कू घालूक दुड्डू ना आमगेले अर्थान तुमकां प्रशस्ती एक मेळ्ळी कसो खंयच्या विशयान त्यांनी हेंची कसं म्हळ्यार कोरोना टायमार मस्त जन ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅತನಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ ತದನ ತನಕ ಮರ್ತಗಿ ಮುಂಚೆ ಬೈ ತದನ ಮೆಗೆಲ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಲ್ಲ ಬಾಯಿರಿ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ कोण एस्कॉर्ट जावन आयले ती तांकां नर्सा तांकां डॉक्टर सांक बिल्डिंग सेक्शन अशें पुरा जनके बई कोण आपणकय कोरोना येत गे म्हण आज कोरोनाच बगे कोणाक तितले सिरियसनेस ना इतले वेळ म्हणून बट त्या टायमार किती जन भिवन मेल्ले ती लक्ष गटले जन मर न्ही ओय तेदन हे मागेल ಕೆಲವು ಪುರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಪೂರಾ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ದವ ಆಕ್ಯುಪಂಚರ್ ದವ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ದವ तांकां विडियोज वर्स आशिल्ले बई कोणालेगी एक नया पैसे पेमेंट घेतली नाही तुम्ही क्लास काढले क्लास कसं 24 hours अंतू ऑनलाईन गूगल मीट 5 hours 6 hours क्लास काढला असताना विंगड आमगेल गावची पूरा न्यूज चॅनल विंगडच व्हिडिओ रोटरी अँड रोटेरियन्स जेसी आणि लायन्स हंक पुरो विंगड व्हिडिओ त्यांनी पुरा तैते वचून प्लेस कव्हर केला हॉस्पिटल तांकां एक विंगड व्हिडिओ मग कितले तंतु एनर्जी ह्या दत्तन मिगेल मस्त मिगेल मागची डबिल मेगेल आनु अम्मा बांबू पुत तांकां वर्क फ्रॉम होम आशिल्ले एक्सलेंट पूत कसं करता मॅम तुमगेलो आमगेल पूत इंजिनियर जावन आसा जर्मन कंपनीन तो वेरी गुड तुमगेला म्हणजे वेरी पॉझिटिव्ह असो का असं आता तुमगेला अनेक भाग असं म्हणणारी यक्षगान आणि नाटकांतो आणि तशीची TV अँकर जावन आशिल्ली नाही त्या पुढे ಸ್ವಲ್ಪ ताजे विषय सांगितले यक्षगान सांतकून आमगेल घरा मागशी खेळू जातालो तेदान म्हाका ते यक्षगान म्हाका एक वेस घालका म्हूण आश आशिल्ले तशी आमी यक्षगानाचे हांव शिकूक टीचर ट्रेनिंगा वताना 2 वर्साचे आमकां बडगुतिट्टोचे यक्षगान म्हणून चलयंगेले एक मेळ केलो त्या मेळ केलो तेदना आमी दिल्लीचे मिनिस्टर तांकां विजयोत्सवाक म्हूण आमी गेलेलेस तेदना मीनाक्षी कल्याण म्हणचे एक प्रसंग केलेलो तदनंतर राणी शशी प्रभे म्हणचे एक प्रसंग केले शरद सेतू बंधना ओ माय गॉड तशी आता पैर इतल्या केलेलं मीनाक्षी राणी शशी प्रभे परिणया म्हणचे केला तशी कार्त्यवीर्य अर्जुना अशी इंगड रोल एक वेळाक हांव जोकराल रोल घालचेस एक वेळाक हांव काम करणी तुमकां वच्चा टाइम मेळटा करका टाइम आमी करून घेऊ नाटक TV अँकर पुढे TV अँकर हांव मस्त लागीचे ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರವಚನ ಆಂಕರಿಂಗ್ केलेला तशी ती बॉम्बेंतू ZT विंतू सरिगमप लिटल चाम्स म्हणचे कार्यक्रम चलतो आशिल्लो तदन तांणी म्हाका एक 5 लँग्वेजांत उलोवचे कसकार जावन म्हाका अँकरिंग केलें बट ते पुरो स्क्रिप्टेड नव्हे तदन आमगेले ओद्दून ओणकानो धैर्य जावका या महालक्ष्मी स्टुडिओ हेममालिनी धर्मेंद्राला त्या स्टुडिओंत वचून हांवें अँकरिंग केलें ते पुरो म्हाका प्राऊड फील आगेल मागची सगळी एक व्हडली ब्रह्मांडाची शक्ती म्हाका हेल्प करतस ताजे ಒಟ್ಟು मिगेल पेरेंट्स नी फॅमिली मेंबर बामणू चेडू कौन्सिलिंग स्टाफ त्याशिवाय मुखार येवचें साध्य आनी तुमचो सगळे हे माध्यम तुम्ही आमकां आपोवन वेदीक दिल्ली निमित्त आमी हांतू काही अनेक थोडे करी अचिवमेंट 4 जन रिव्ह्यूज करता ती कमेंट घालता ती कोरिया म्हण दिसता बट हे प्रशस्ती मागशी अनेक तोंडस मॅडम कसं म्हणल्यार तुम्ही केलेले इतलो पुरा अचिवमेंटाक एक स्पायरल बाइंड कोण दिवका ते सरकारा लेवला वचूका ताका रेकमेंड करूक एक 10 जन एक कमिटी असता ते पुरा मस्त पुरा केलो पुरा असता बट हांव ಎದ್ದೊಳೆ एक 1 पीस ऑफ फोटो अन्नके कलेक्ट करून स्पायरल बाइंड बुक करून म्हाका एक अवॉर्ड दिया म्हूण हांव काही हात जोडसिला ना तांणी पळोवन नीव
तू इतले अचिव्हमेंट केला यो आमगेले लायक असोसिएशन आम्ही अचीवमेंट केला आम्ही काही आमगेले ते स्टेटस घालतती व्हॉट्सअप घालतती फेसबुक घालतती आणि ह्या माध्यमा मुलाखत वाद्य मस्त जन पळयतले होती त्यांनी एकट्या तुकून एकट्या सांगून हांकां एक अवॉर्ड दिमे जनाल मुलाखत तोंडा तुकून तोंडा वचून अवॉर्ड मेळ्ळे विना हांव एक दीस कोणा लागीं वचून म्हाका एक अवॉर्ड दिया म्हूण हांव निमगेला ना नेम फेम मागूसकर काम करतले जन आसात बट मिगेल कसन ड्युटीस पळय नेम फेम माक न्ही त्या व्यक्तीक दुखी वचून ताका खुशी मेळका करेक्ट तेदान मात्र तागेल रिझल्ट करेक्ट एक्सलेंट तागेल खुशी आमगेली खुशी जावन एक्सलेंट व्हेरी नायस थँक्यू आता इतले पुरो आमी उलयलेले आसाची आमगेले वेळूय उणे आसा तशान आतां आमगेले युवा जनांक मुखावेल फ्युचराक जनरेशनाक तुमगेले लायक संदेश घ्या थोडक्या विशयी जर्मनांतू जपानांतू इंगड कंट्रींतू सांत कुळूची चरडाक ब्रश करची कशी रापची कशी टॉयलेटा वचून बशी कशी म्हण हे पुरो सिलेबस आसा आमगेला हांगा इंडियांक ते सिलेबस ना तस जावन आसतना बसतनाची ते माला आसना म्हणचे एक आसन जाता आजकाल आमी ते इंडियन टॉयलेट वचून कोंबोडा वचून बसले ते ही सूर जाल्यार आमकां आर्थरायटीस रुमॅटिझम पेन तस जावन आसतना आमगेल्या जनांक आमी सांगचे तुम्ही इंग्लिश टॉयलेट करा कोंबोड करा तशी सायडान एक इंडियन करा चरडाक जाता आसतना साध्य आसतना सकल बैसा वचून वचून व्हड सान आसतनाच उंटांत बस करा नका ती पेरंट्स हांकां न्ही बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्ट करतल्यांक आनी पुरा असल पुरा ಜನಕ್ಕೆ हांव एक समाज एक संदेश दिवचे केद्दान फाय गाणी फाय समुनागी दिल्ला समुनादल कसले करू जायना ते सान दोन बसताची जाल्यार व्हड जाता मागीर ते अभ्यास चुकता वय तश जाल्यार व्हड जातरी ते यूज करता म्हणजे प्रती वय ते सांत करून केले निमित्त कसं जात म्हळ्यार हे आमगे लेगामेंटान दावत आसले ते मृदवस्ती ते एक ते कसं आमी डॅमेज करका आता एक सायकल असं तुम्ही तत्तावळ ताका ऑइलिंग करून त्या सोडल्यार मात्र तुमगे चैन सिस्टम करेक्ट असतं ना न्ही कारा सर्विस करताना तशीच बॉडीक एक पुरे एक पॉइंटान तो आमी तेवळ दाखयलेलो पॉइंट पुरो ते ऍक्टिवेट जाता तेन्ना आता अशी म्हणजे जेवणा बसतना सकडे टेबलार बसताची आता सकल बसून अभ्यास केल्यार डायनिंग टेबल असो आम्ही जेवतना सकल बसया तसल वेळ आयलो मस्त गेस्ट आयली ती बैसू का ती म्हणल्यार बसया हे नवा तुम्ही घराक टाइल्स घाला मार्बल्स घाला कसं देवका जाल्यार घाला वेट्रिफाईड घाला बट एक कुडाक मात्र शाणात शाण पुसूच कूड एक 10x10 जाल्यार खाली दवरा पुसत होताना ते मंदिरार वचून त्या शाण घालल्या नेलार वचून बैसा अयो निदया तेदाना ते भौमी तुकून येवत जाल्यार पृथ्वी तुकून येवत जाल्यार पॉझिटिव्ह वाइब्स घेवका आतां आमगेले घालचे टाइल्स दवा हे मार्बल्स दवा त्या पुरो ज्वालामुखी फुडली कालांत आशिल्ले फुडली कालांत त्या पुरो ज्वालामुखीन जल्ले आशिल्ले तस जावन नवी घर बनतना पोरणी घर आसो म्हणच्या रान्नी उज्जू करचे रगडो बांयचे उद्दा काडचे तवळी पुणी प्रॅक्टीस करता असल्यार बागसूचे विसरना ना जाल्यार हांगा धरता क्रॅम्प्स येता क्लासांत प्रायमरी तुकुनचे संतोष कसा म्हळ्यार बुकांत योगा मागीर पॉझिटिव्ह थिंग्सा बग्गे आनी एका क्लासात कुनूची LKG UKG कुनूची चरडाक पुरे शिक्षण विंगड पुरा कोर सब्जेक्ट लँग्वेज आवडटूची योगा म्हणचे शिक्षण मिळासून दवरका म्हण सांगचे एक शिक्षण आनी बँक एम्प्लॉय दवो IT बेटी दवो कोणी दवो तन्नी सकाळी हंगे ड्यूटी टेबला वच्चिकिंत पुढे ऑल टुगेदर पुरा जन ಒಟ್ಟು जावन तेंचे एक थेरपी पुणी करून टेबला वचा हे एक संदेश आनी काही दत्त ते असल पुरा सेमिनार जाता असल माध्यमा ಮೂಲಕ कार्यक्रम जाता पळया ती पळोवन तुमगेल जीवन तुम्ही छान करून लायक विषय ऐकेन म्हण दिसता जाल्यार लायक विषय अशीची आनी म्हळ्यार आमगेल ते भरतनाट्यमाचे विषय तुम्ही सांगिल्ले आसा तांतूय योगा आसता करतना कळना तशी आमकां त्या मात्र पुरा मुद्रा म्हणून मुद्रास येता पुरे मस्त विषय तुमगेल ज्ञान दिलेले आसा आमकां तुमगेल ज्ञान संशोधन कशें संशोधकाचे काम ते पुरे समाज सेवा आयकून आमकां भारी संतोष जालो तुमकां धन्यवाद तुम्ही हांगा येयल्याक तुमकां मनान धन्यवाद दिता थँक्यू विश्व कोंकणी केंद्राचे पुरा सहयोगी बंदांक आनी निरूपक जावन तुम्ही म्हाका
मस्त लायक क्वेश्चन्स घालून लगे लगे आणि ज्ञान वाढेल तशी केल्या. तुमका अनंत अनंत धन्यवाद. नमस्कार. समस्त वीक्षकांके नमस्कार. थँक्यू. नमस्कार. आता वीक्षकांक आम्ही इतले वेळ बसून संवाद कितले चंद जावन आशिल्ले म्हळ्यार एक शिक्षण वैयक्तिकाक हेल्प करता, सहाय करता, वैयक्तिक डेव्हलपमेंट जाता. मागीर तशीच समाज सेवा करतना समाज डेव्हलपमेंट जाता. नॉलेज असल्यार कसलेय आम्ही करू मुखार वचाक साध्य असं म्हणले आम्ही आज ऐकलेलं आसाची. सो तुमकां नमस्कार आणि धन्यवाद. देव बरें करो.